खरें म्हळ्यार फाटल्या MGPचे जे ब्रदर्स जे आसा ते म्हळ्यार ह्या गोंयच्या सत्तेक लागिल्ली एक जळू आसा. जळू म्हळ्यार इंग्लिशीन ताका आमी म्हणटा लीच, कळ्ळें न्ही, जाका किट्टी म्हणटात, जाणीन सबंद गोंयकारांचें रक्त शोशण केल्लें आशिल्लें आनी जवळ जवळ 19 वर्सां 9 म्हयने जाले. आज खास करून प्रत्येक घरा भितर झगडी, वाड्या भितर फूट, देवळां भितर मतभेद हे सगळें निर्माण हेंच्यांनी केल्लें आशिल्लें आनी आज त्याच खातीर तांकां तेच भुगिल्लें आहा. जे हांव सलाम करता बाबू आजगांवकार आनी दीपक बाब पावसकर हेणें आयज गोंयचें हित आज सांबाळलेलें आसा. आज सबंद आमी 20 वर्सां लगभग ह्या PWD खातें घेवन आनी ट्रान्सपोर्ट खातें घेवन ह्या गोरगरीब जनतेक लाचार करपाचो जो आज तें सत्र चालू जाल्लें आशिल्लें ताका खंय तरी आज फूल स्टॉप जाल्लो आसा. ताजे खातीर हांव धादोस व्यक्त करतां. आनी जे आज नव्यांनी स्वेरींग केल्लें आसा गोंयकारां खातीर आमी सगळ्यांनी काम करप हें आज खूब म्हत्वाचें आसा. आनी मधुरबाब पर्रीकरा फाटल्यान जे ताजें जें स्वप्न आशिल्लें तें मुखार व्हरपा खातीर आमी कॅबिनेट मंत्री म्हणून आनी सबंद जी आज टीम जी आसा त्या मुखार व्हरतले अशी गोंयकारांक म्हजे तरी एक वचन जावन आसा. इतलेंच हांव. आर यू हॅपी मॅन टुडे? डेफिनेटली इट इज क्वायट नॅचरल. डेफिनेटली हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा तें आजूच हांव सांगना, हांव कोणाक भिना. हांव हेजे पयलू सांगिल्लें आशिल्लें की हांव प्रामाणीकपणान सुरवाती पासून सांगिल्लें, डे वनाक सांगिल्लें आय विल बी ऑलवेज विथ द BJP आनी आय वील सपोर्ट टू द BJP. पियालान तुमची चड कामां जातलीं आतां? काम तर जायत आसा न्ही, बट तुमीच म्हणटाले म्हजे अडक येताले अडखळे आसा पळय न्ही. आतां आज स्पीड ब्रेकर आसा ते काबार केले रामदास काळे आनी पावसकारान ते कट करून उडयले. MGP सप्ले म्हणटा सर तुमी? डेफिनेटली So Goa forward is not participated. ताजेर हांव काय उलोवपाक शकता. हांव इंडिपेंडंट, म्हजे कडेन पार्टी काय ना, म्हजे कडेन तुमकडे कोणे येयल्लो ना, म्हजे कडेन तसं काय. काँग्रेस ना ना MGPचे पानीपत जालें म्हणटात. हांवें कालूच म्हणिल्लें न्ही, अशें जर जालें जाल्यार हें जावपाक शकता. So Goa forward has not participated in today's swearing in No, ceremony. I don't know anything about the Goa forward. तुम्ही G6 आशिल्ले. And your G6 members have also been. No, it is not mean that though we are a G6 member, we have to take the combined decision at this moment, because I have come independently over here. And though they are not attending this ceremony, it is not mean that we are split up. We are all together. Backing, any financial backing from anybody, but I have come on the behalf of my prior voters, Swabhimani voters. That word I am again quoting it, because prior people has shows the what is Swabhiman.